माय मोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. राज्यात कोयराचो विशय चल्ला गाजत. दर दिसा कोयराचो दोंगर दिसता. संबंधितांनी कानार केस काढल्यात म्हणपाक जावची ना अतिताय. याच कोयराक लागून वाडटात दुयेसां. लोकांक सतावपी कोयराच्या अध्यायाचेर केन्ना लागतलो फुल स्टॉप? पणजी कांपालार बाल भवना मुखार आशिल्लो फुटबॉल मैदान काळखांत. अजून जावंक ना उक्तावण. ग्राउंडा विशीं हुमकळत आसात साबार प्रश्न. खेळामळ बांदला पूण आसून लेगीत वापरत ना. जॅक सुकिजान नदरेक हाडला ग्राउंडाचो विशय. मनसुनाच्या परिस्थितीचो परिणाम गोंयभर. थंड हवामानाचो घेवचो लाव. गरमेंतल्यान अखेरेक मेळटली सुटका. मदीं मदीं पडटलो पावस. आयएमडीन लोकांक मारला सादुरतायेचो उलो. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. राज्यांत कोयराचो विशय मात केन्नाच सोंपचो ना अशें म्हणपाक अतिताय जावची ना. वचत थंय कोयराची रास दिश्टी पडटा. वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान भाशणां आनी नारे आयकुपाक येतात. पूण कोणूच ह्या कोयराचेर कित्याक लक्ष घालिना काय? ह्याच कोयराक लागून दुयेंसांत वाड जाता. पूण संबंदीत अजूनय दोळ्यार हात काडटात. पळयात लोकांक सतावपी कोयराचो अध्याय. कोलवाळे पावला पावलार आमकां कोयराची रास पळोवपाक मेळटा. पंचायत कोयर एकठांय करतात. पूण हलगर्जीपणा करपी कांय लोक मुद्दम कोयर हाडून उडयतात. साबार फावटी फायन मारूनय कांयच फायदो ना. खुद्द सरपंचान सांगलें. आमी पळयतात की गार्बेजाचो इश्यू जो आसा तो सगळ्या वाठारांत आसा. आनी म्हापश्यान नाल्यार कोलवाळे बाड्डेजान जर खंय भोंवतलो जाल्यार ब्लॅक स्पॉट्स हे रेजिडेन्शलान आसूं जाल्यार कमर्शियल एरियान आसूं हांगा ब्लॅक स्पॉट्स आसात. आमी सद्याक आसा आतां कोलवाळे जे निलकंठ हळर्णकाराचें स्कूल आसा तेच एरियान जो कॉलनी आसा थंयसर आसा आमी. आनी थंयसरूच पळयत जाल्यार कितलेशेच रेजिडेन्शियल कॉम्प्लेक्सीस ना म्हण विलाज आनी घरां आसा. तेच एरियान आमी भोंवत जाल्यार आमकां कितलेशेच ब्लॅक स्पॉट्स गावले. आनी हांगासर आमी विचारले बाबा जे कोलवाचे सरपंचाक विचारले की हांगासर कित्याक लागून अशे ब्लॅक स्पॉट्स जाता. ते म्हणटा कोणूय भायले लोक येता उडयतात वयता. आमी डोर टू डोर कलेक्ट करता तरी आसतना हांगासर लोक हाडून कचरो उडयतात. आमी गार्बेज कलेक्शन डेली डोर टू डोर कलेक्ट करता. आनी जो प्रोसिजर आहा तो पयलींचो सरपंच जो आसलो दशरथ बिचोलकर हेणी केल्लो. आनी जे स्पॉट जे आसले त्या जाग्यार आमी सगळे क्लीन केल्लेले. पूण आतां जे लोक जे येता न्हू कामाचे येता परत बिराडकार हे मुद्दमूच हाडून उडयता. एक ते फट्टीर जे देवतेक ज्या जाग्यार सारके सकयल खोल आहा थंय काडून उडयता. प्लस हायवे पळोवंक शकता आमी साफ सफाई करता ते कपेल आहा एक चप्पल आहा तेजे आयल्यान लोक हाडून उडयता. प्लस गोटणीच्या व्हाळार जे भितून सरता हरशीं आमचो गार्बेज डेली कलेक्शन करता. ते शंकराचें देवूळ आहा थंयसर हाडून उडयता. परत आमचे हायवेक जे निलकंठाचे कॉलेजी कडेन वयता थंयसर हाडून डंप करता. आनी प्रत्येक कामां आमी म्हणटा आमी कलेक्शन करता. पंचायत कलेक्शन करून सुद्दां आमी लोक हाडून अशें उडप बरें न्हू. आमी कितले फावटी लोकांक म्हणजे लोकां मेरेन मेंबर जे आहा आमचे ते पावयता की आमी डोर टू डोर कलेक्शन करता तुमी दिया आमचें गार्बेज कलेक्शन जाता. तरी सुद्दां लोक आयकना. आमी फायन मारल्या कालूच एकल्याक 2000 मारले हांवें फायन. हांवेंनूच तेजो घट धरलेलो एमएच तो ते एक्चुली रावता तो रुमांक रामनगर. आनी तेणी कितें केलें हाडलें आनी म्हाज्या वाड्यार हाडून डंप करता. तेका रातचो घट धरलो 11:30 सुमार. आनी तेका हांवें फायन मारले जी मिनिमम कितें आहा न्हू. तेणी एक्चुली सॉरी बीन म्हटलें. पूण पळय आयज तेका सोडलेलो जाल्यार फाल्यां लोकूच म्हाका विचारतले आसले तेका इतल्यानी धरला आनी तूं कित्याक सोडलो काय म्हण तेका आमी फायन मारल्या 2000ची फायन मारल्या. आनी तेणी काल फायन येवन भरली बीन. आनी हे पयलीं अशे फायनी आमी मारलेली आहा. आनी आमचो जो आतां फुडेंचो गार्बेजी खातीर हें आहा न्हू ते आमी चिंतलां की सदां खंय खंय जो गार्बेज उडयता त्या जाग्यार स्पोर्ट्साचे मुद्दम वचोन रावपाचें आनी फायन मारपाची म्हणून. कुचेली देवळा लागसार आशिल्लो कोयर पालिकेन नितळ केला खरो. पूण एके जाग्यार एकठांय करून दवरला. हो कोयर कोण व्हरतलो? आतां पावसांत परतून हो कोयर उदकांत वतलो. परतून झर दुशीत. ही एकदम बरी देख आसा पालिकेच्या अर्दकुटे कामांची. समाज वावुरपी सितेश मोरेन आरोप केला.
आमी आयज कुचेली वॉर्ड नंबर 1 त्या वॉर्डाक आसा. आमी फाटल्या दिसांनी एक व्हिडिओ काडलेलो जी गार्बेज आमचे साईबाबाचे टेम्पल आहा आनी आमचे एक राखणदाराचे टेम्पल आहा. आमी फाटल्या दिसांनी व्हिडिओ काडून सांगलेले की ही गार्बेज काडपाची म्हणून आनी ही गार्बेज आतां नगरपालिकेन काडल्या व्हाळांसून काडून ती हांगा सायटीक कुशीक हाडून उडयल्या ती पळोवंक शकतात तुमी गार्बेज. नगरपालिकेन ही गार्बेज भरून व्हरूंक जाय आसलेली, तेंच्यांनी ती भरून व्हरूंक ना. अर्धे वट कशें काम ते नगरपालिकेचे तुमकां दाखयता. ही पळय ही गार्बेज आतां पावस येतलो, पावस पडना फुडें ही गार्बेज परत त्या व्हाळान वयतली. व्हाळांतल्यान ती डायरेक्ट आमची कुचेलीची झर आहा पळय तितून वयतली आनी आमची झर स्प्रींग आहा पळय ती आमची परत पिड्ड्यार जातली. आनी हॉटेलांचे जे पायपलायन आहा ते सगळे हितून ह्या व्हाळाक सोडलेले आसा. ते उदीक सगळे सिवरेजीचे परत प्लास्टीक गार्बेज बीन सगळे आहा पळय ते आमचे स्प्रिंगान वयतले. स्प्रिंगान वचून ती आमची स्प्रिंग पिड्ड्यार जातली. म्हापशाकारांक हांव विनंती करता जे हाऊस टॅक्स जे फारीक करता आणि म्हापसा म्युन्सिपालिटी म्हयन्याक 1,20,00,000 रुपया सॅलरी फारीक करता इन्क्लुडींग ऑल द लेबर चार्जीस इन्क्लुडींग स्टाफ. तर चीफ ऑफिसर जर इतलो येदो व्हडलो भरगस्सो पगार जर घेता जाल्यार म्हापसा म्युन्सिपालिटीचो चीफ ऑफिसर हे गार्बेजीचे लोकांक वेवस्था कित्याक लागून करूंक ना. हांव कंप्लीट एक्यूज करता चीफ ऑफिसर ऑफ म्हापसा म्युन्सिपल कावन्सील आनी तेका रिप्रेझेंटेटिव्ह निवडून दिल्लेले जे कावन्सिलर जे आसा तांकां हांव तितलेच एक्यूज करता कित्याक लागून तेंच्यांनी डस्टबीन ही म्हापशेकारांक तेंच्यांनी बऱ्या जाग्याचें प्रोविजन करपाक दिवंक ना. आतां थोडे खंय तरी आसा ते कुत्रे माजराक खातात आनी प्रॉपर ते डंपींग जायना आनी म्हापसा म्युन्सिपालिटीचो स्टाफ जो आसा लेबर स्टाफ बऱ्या भशेन काम करता तांकां एक्यूज करिना. पूण तांकां म्युन्सिपालिटीचे जे डस्ट आनी गार्बेज जे कोण भरून व्हरता म्हणून तांच्या हातीक ग्लावज नासता, एक तांकां तोंडाक मास्क नासता, तांकां गमबूट नासता. म्हापसा म्युन्सिपालिटी जर इतलो कोट्यांनी खर्च जर करता जाल्यार म्हापशान गार्बेज आयज पासून तशी कित्याक पडोन आसा. हांव कंप्लीट एक्यूज करता भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक कित्याक लागून गार्बेजीसून तुमकां वेट गार्बेजीसून तुमकां आनी ड्राय गार्बेजीसून सरकाराक उत्पन्न आहा भितर हे व्हरोन जर कोणाक जर दिता तेतूनसून ड्राय गार्बेजी पासून तुमकां प्लास्टिका पासून आमकां डिझल तयार जाता, वेट गार्बेजी पासून आनी कितें तरी केमिकल तयार जाता. सरकार हे कोणाक विकता तर सरकार आमचे गार्बेज व्हरपाक फाटीं फुडें कित्याक लागून जाता. आनी सरकाराक इतलो जर फायदो जर आसा आनी प्रत्येक घरांतलो मनीस पंचायतीचो जावं किंवा आमच्या म्युन्सिपालिटीचेर इतले जर टॅक्स फारीक करता, टॅक्स इतलो जर घेता जाल्यार सर्वसाधारण हे गार्बेज जर भरून व्हरोंक शकना तर भारतीय जनता पार्टीन कितले येदे व्हडले फूल मारात तुमी. कोणाक म्हाजें घर तुमी लोकांक दियात पूण तुमकां श्राप हो गोंयकारांचो आसतलो म्हणजे आसतलो. पूण हेका लागून हांव तुमकां विनंती करता भारतीय जनता पार्टी सरकारान ह्या होम मिनिस्टर प्रमोद सावंत कंप्लीट फेल जाल्लो एक्चुअली प्रमोद सावंताक हांगा रेजिग्नेशन दिवपाक जाय. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगीज, गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर. पणजी कांपालार बालभवना मुखार आशिल्ल्या फुटबॉल मैदाना विशीं प्रश्न उप्रासपाक लागल्यात. खेळामळ बांदला पूण तो आसून लेगीत वापरांत ना. सीसीपीच्या नगरसेवक जॅक सुखीजन ह्या विशयार उजवाड घालो. सुविधेचो वापर चालू उरपाची कारणाय तांणी स्पश्ट केली. सीसीपी वॉर्ड नंबर 17चो नगरसेवक जॅक सुखीजन पणजेच्या फुटबॉल मैदाना विशीं प्रसार माध्यमाक संबोधीत केलें. बांदकाम पुराय जावन लेगीत खेळा सुविधा कित्याक वापरूंक ना हाचेर खोलायेन भर दिली. थळाव्या फुटबॉल खेळगड्यांक आनी थळाव्यांनी मैदान कार्यक्षम आनी सुलभ करपाक कळाव जाल्ल्याचे प्रश्न उबारल्यात. पयल्यार आमी कांपाल जो आमचो पॅरेड ग्राउंड आसलो तेज्या फुडें आहा. आतां 3 वर्सांक जालो स्टेडियम डेव्हलप जाला. एक फुटबॉल स्टेडियम आहा, मोदी वॉकिंग ट्रॅक्स आहा, थिंगासर चायल्ड्स प्ले एरिया आहा, फॅसिलिटीज केलेली तेन्ना म्हाका दिसता टॉप क्लास केलेली. आनी 3 वर्सांक आतां ग्राउंडाचें उद्घाटन जावना, कांयच काम जावना. आनी आमची डिमांड आहा की हो ग्राउंड पणजेच्या लोकांक उक्तो केलेलो जाय. वी वॉन्ट दिस ओपन सो दॅट द पीपल ऑफ पॅन्जिम can get access to these facilities. We have seen because of smart cities so many issues have come up, and this is one of the better projects. It's mind-boggling why it's not open. So I would request, demand that the smart city mission or the CCP, whoever the ground is with, take immediate action to get this opened and make it accessible to the people of Panjim. सध्या आम्ही कांयच लेटर करूंक ना हेजेर.
कित्याक आमी आतां खूब इशू आमचे मिटिंगूय जायना, सो तेका लागून आमी हें पयलें केलां की आमी ब्रीफ करतले मिडियाक, लोकांक जागृत करतले की ग्रावंड उजार जायना, आनी तेच्या साकून मागीर फुडें पळयतले खंय स्टेप घेवपाचें. सीसीपीक बीन तुमी कळयला अशें तुमी आतां कावन्सिलर आहात तुमी सांगला ना, सद्या हेजेर आमी लेटर कांय घालूं. मजगती पणजेचो आमदार सांगता हो विशय सुटावो जातलो. ताका खूब प्रोसिजर लागतात. अजून तो CCP कडेन पावंक ना. रोखडेच हाचेर माहिती मेळटली खंय. आयकात बाबूश मोन्सेराताक. That ground basically should be handed over. It comes under SUDA. It is little complex situation as far as the ground is concerned. Land belonged to town planning, and it was built by SUDA. And then they were supposed to hand it over to the CCP. That's still the discussion is still going on. So one that will be completed. What is to be done with that ground? That also is to be decided. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगीज, गौतमी गांवकर आनी अरुण नाईक. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पावसाळो सुरू जातकच कुंकळी उडयिल्ल्या घातक कोयराचो हुस्को परतून उप्रासलो. सरकारान कोयर काडपाचें काम सुरू केल्लें आसलें तरी आतां पावसाक लागून हें काम बंद पडलां. दूषित उदक लागसरच्या शेतांनी पावपाक शकता आनी भलायकेक गंभीर हुस्को निर्माण जावपाक शकता. ह्या भयान थळावे ताकतिकेन संरक्षणात्मक उपाय येवजण करपाची मागणी करतात. आज आमी आसात ते कुंकळे इंडस्ट्रियल स्टेटी आसात आनी हांगा जो एजास्टर वेस्ट आसलो हो सद्याक व्हरपाक स्टार्ट केलो आनी हो व्हरपाक लागले. आनीक आतां व्हरतरेक जेन्ना पावस कमेस जालो तेन्ना ह्या पावसान हें काम बंद दवरलें आनी हेजेर पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक डायरेक्शन दिल्ले कडेन आसलें की पावस जातरेक ह्या पावस पयलीं हेजेर हे ताडपत्री तारपोलीन घालपाचें म्हणून. पूण आज पळया तुमी कितें ह्या हेजेर तारपोलीन कितें घातलें तें तुमी पळयात. हे उरपाना ते जाले कडेन आसा म्हूण अर्ध जागो सोडले कडेन आसा आनी आज हेजे जे एजार्डस वेस्टाचें उदक जें आसा हें पावसाक सामकें परते वयतले आनीक वचोन नालांतल्यान वचोन ते न्हंयक वतले आनी न्हंय हरशीं आनी बांय पिड्डार जाल्यो त्यो आसात. हितून भितर आतां आनीक जातलें कित्याक हें जेन्ना पोंदां दस्तन जावन उरलें तें जेन्ना ओपन करतरीक तेका पावर चड येता आनीक हें जें एजार्डस वेस्ट आसा जो सामको तेजी लिचड जें आसा उदक जें आसा हें परती वतलें म्हणजे हेका बांदून फायदो कितें जालो हें आतां करून. कितलीशींच वर्सां जाली हो झिंक वेस्ट अजूनय कुंकळकारांक त्रास दीत आसा. साबार फावटी लोकांनी आवाज काडून लेगीत कांयच फायदो जाल्लो दिश्टी पडना. हाचे आदीं हो वेस्ट लोकांच्या उदका स्त्रोतांनी पावला. लोकांनी जिवाचो धोको जावपाची भिरांत लेगीत निर्माण केल्ली. साबार कागाळी उपरांत लेगीत हाचेर कित्याक आडनदर चल्ल्या. लोकांनी जाप मागल्या. सांगूंक गेल्यार आमगेले कुंकळे MLAन लेटर ऑपोजिशन जालें म्हणून जायते त्रास केले. हो वेस्ट तो क्लियर करपाचो तेणें कोण आतां कोणें जाल्यार एक पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक दिलो. पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड केलो कॉन्ट्रॅक्टर दिलो आसा तो आतां तूं चोवपाक गेलो जाल्यार तो वत उदक आहा वत बंद केलो जाल्यार हांव म्हणटा वत सगळें पावस सद्या ना पावस येयलो आनी इतलो व्हरून गेलो लोकांक बांयक जायते त्रास जाता शेतां जातलो जाल्यार हांव म्हूण कितें जाता इतूनय त्रास घेवन जाल्यार हो तरी बेस्ट तरी करून जायना जाल्यार केसो फायदो. कितें पावसा कमी जालना सुरवात जालना पावस उरला जाल्यार पावस बंद जातकच तुमी पोतर वतले. त्या खातीर आमी मागताय पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडेन जे तूं पळय कॉन्ट्रॅक्टर पळय दिलो हांवें ताका सांगाय ताबडतोब बंद करे क्लियर करे म्हणटा ते सारको बंद करून धापून घेवचें. धापून बंद करता हें कितें ओपन उरतले परती उदक ओपन उरता जाल्यार मागीर पावसाचें सगळें देंवतालें शेतां वयतले म्हाका आनी पोत हेका लागून जायते वेस्टा लागून ह्या आजारा लागून जायते लोक मेला आनी बोबट माता थिंगा आसाय थंय आमकां हें रॉंग. इतले आमगे बाबा युरी बाबा इतले सगळे कोण दिलो आसतना तुमकां सांबाळूंक जायना जाल्यार केसो फायदो.
गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. शेताक खारें उदक आयिल्ल्यान शेतकारांक भोव त्रास जातात. सुवातेर संबंधितांनी बांद बांदिल्लो, पूण आतां मदींच बेकायदेशीर रितीन डेब्रीज घाल्यात, तेवूय बी कसली एनओसी घेतले बगर. सुवातेर फुडाराक कितें बांदकाम जावपाची भिरांत लोकांनी उक्तायल्या. कावेलोसी शेतकारांक शेती करपाक खाऱ्या उदकाची आडमेळी येतात. हाका लागून पंचायतीन आदींच 3 मिटराचो बांद बांदिल्लो. आतां खंय सरपंच डिक्सन वाझान शेतकाऱ्यांच्या हिता खातीर थंय 6 मिटराचो बांद बांदलो, तोवूय डेब्रीज घालून. हे बेकायदेशीर कृतीक थळाव्यांनी विरोध केला. हे डेब्रीज गायले आखी पॅडी फिल्डा अँड दिस इज टोटली इलिगल. काल तो एक व्हिडिओ चला आसलो विथ सम फार्मर्स आनी सरपंच आलो डिक्सन वाज. सो तो सांगता फार्मर्सान हूंय ताका लेटर गोल्या सेईंग दॅट हिंगा रोड आताय आमकां तुमकां कल्टिवेशन कोताय न्हू, हिंगा फार्मींग रोयताय, खुंयचे फार्मर रोयाय, आमगे कांय ऑब्जेक्शन ना कोणाय फार्मर्सांचे बी. बट हितू लोकांक मिसगायड कोताय थोडे लिडर्स आहाय ते. ही आतां डेब्रीज घालपाची गरजू ना. तुम शेत रोया कितें रोया, बट हांव म्हणटा तुम शेत रोय जाल्यार डेब्रीज घालपाक तुका गरजू ना. हो बांद आहा ते भाशेन दोनी सायडी मात काडपाचे, बांदाचे घालपाचे आनी तूं मोराय. आनी ते व्हिडिओज काल हांवें चोयला ते एक लेडी उलयता सेईंग दॅट ट्रॅक्टर आहा तो हूंय रोमतलो, ट्रॅक्टरा टायर केद आसताय. सो हांव ते सांगोसो दिता तुका होरें आतां फॉर द फार्मींग तुका झिरो नॉलेज आहा साकी. इट इज क्लियर तुका साकी नॉलेज झिरो आहा फार्मिंगाची की तूं ट्रॅक्टराचे उलयता. ट्रॅक्टर आर डिझायन इन अ सच अ वे दोज आर 4-wheel ड्रायव्ह आनी ते हूंय वयता उदका आनी ते कितें उलयता ते नाका ते कोणागे. तुम्ही किती मागता आता? कितें आता तुम्ही किती मागता? मागता हे ओनरान सांगला फर्स्ट कनेक्टिंग टू द मेन रोड ओनरान सांगला की आपणा ते नाक मो आपणे भाटांतल्यान गायला एनओसी मी काय नासता. सो इट इज क्लियर हे काडपाचें आनी हे तेमी काढा ओनरान आपणाचे खूद पयशांनी काढा. काल आम आख्या सकाळ ते सायन्साचे जाल्ले. सो हे ओनराक काढा ना हू वील पे दिस वन द प्रायस कॉस्ट फॉर द ओनर. हे कोणा तरी पे करपाचें. आय थिंक सरपंच इज टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस. तूं इट लुक्स लायक यू आर इन्स्टिगेटिंग देम. तूं ताका सपोर्ट करता टू डू दीस ऑल इलिगलिटीज. फार्मर्स हे प्लेसीर फार्मर्स ते शेत कोताय आनी तेमी सांगले आमकां हारे येता आनी शेत करूंक जायना. बेज ऑन डॅट आमी पंचायतान एक रेजोल्युशन घेयलें तांकां फार्मरांक हो बांद कोरून बांद करपाचो आनी फारें उदक तें अडोवपाचें. आनी बेज ऑन डॅट हो बांद केल्लो. यू कॅन सी जस्ट नॉट इवन 3 meters चोयला तें हो बांद आमी केल्लो. आतां जालें कितें, आतां हो बांद केलो जाल्यार हो बांद तर मोळ जाय तो केंजाल जाय तो होच बांद रिपेर करपाक जाय. दीस इज प्युअरली फॉर सेफ्टी सॉल्ट वॉटर एंटरिंग हियर. कळ्ळें तुका? to avoid salt water entering in the place where they are doing the cultivation, this band has been made. आता जालें कितें सडनली कोण येयले आनी डंपिंग करूंक लागले मड आनी this is a debris. This is very worse for the environment. This is debris of the hotel debris here, demolition of hotels structures कितें आहाय ते आनी debris running गायले, which is bad. And why debris has to put in a place where you are doing the so-called cultivation. So debris is put with some ultra interest, not for the benefit of the farmers. The owner ते पहिले प्रॉपर्टी कितें ओनर आहा तेणें सांगलें आपणाक हें काडपाक जाय आनी बेस्ड ऑन डॅट आमचे आनी कोण कलीग आहाय तेमी येवन हें काडलें आनी फॉर दॅट पुटींग दीस डेब्रीज पंचायत इज नॉट रिस्पॉन्सिबल आनी कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेत जाय तो देन ही हॅज टू हें पे फॉर इट. कित्याक this is not done by the panchayat. This is done by someone who is involved in doing some illegalities. आणि last time काल आम्ही चेक केल्यार it was 6 meters. अरे तूं म्हाका सांगू 100 meter road फार्मरांक कितें जाय? Then there is something what they are planning. रॉस कोण पण रॉस तुम्ही लोकांक शेत डिमॉलिश कोण करूं शकना न्हू तेंगे पाड घालू. So and even when Sarpanch asked me that this is what I said, you do it there because this is also an area to be safe. This is not that this was a temporary arrangement Panchayat has done, but total area you see from here to that mangroves, the total area is a paddy field. So why we should not save this paddy fields? What about these owners?
आता आयकात सरपंच डिक्सन वाझान ताचेर घाल्ल्या आरोपाचेर स्पश्टीकरण दिला ते. हो बांद फर्स्ट ऑफ ऑल आयकल हो बांद केला MLA तेगले मनीस सांगताय वी थँक बांजी वेगास हो बांद केलो थँक्यू व्हेरी मच इतू वर्सां आसना आनी खरें म्हळ्यार म्हाकाय खबर ना तो बांद हितू मुखार आहा म्हणून ऑलमोस्ट 1.5 किलोमिटर आनी म्हाका केदो केलो तोय खबर ना. हांव उलयता धाकटो बांद जो हारोट शेतां येना जावपाक हांव ते उलयतालो पूण काल तो व्हिडिओ पळयला गेल्या वर्सा तेणें बांद केला आनी तेगेले मनीस आहाय आनी म्हाका हेजेर डावट लागता हेगे खरें कितें हॉल बॉल कितें करपाक आहा काय दिसत म्हाका. आय एम कन्विन्स मग तेच म्हणटा पेट्रोल पंप आनी हे ना जावपाक शकता म्हाका खबर ना कित्याक काल व्हिडिओ चोयल न्हू तेन्ना बेंजीन गेल्या त्या वर्सा मेशीन घालून तो येदोळ बांद केला तो हुंय केल रे हांव देखून पावना थिंगा हितू मुखार केलो म्हणून म्हाका खबर ना. आनी हो उलयता BJP गव्हर्मेंट कोत हो आनी म्हणटा BJPन केला. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकर आणि अरुण नाईक. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मॉन्सुनाचो परिस्थितीचो परिणाम गोंयभर हवामानाचेर चालू आसा. ताका लागून राज्यांतल्या जायत्या वाठारांनी ढगाळ वातावरण आनी मदीं मदीं पावस पडटलो. IMD लोकांक सादूरतायेचो उलो मारला. पुराय वाठारांत मॉन्सून सक्रिय आशिल्ल्यान गोंयांत सादारणपणान ढगाळ वातावरण आसपाची शक्यताय आसा आनी कांय गडगडा सयत पावस पडपाची शक्यताय आसा. तापमान मध्यम उरतले जाका लागून गिमाच्या उश्णताये पासून सुटका मेळटली. खास करून दनपारां आनी सांज वेळार वादळी वाऱ्या सयत उटंगराचो पावस पडपाक शकता. बुधवारचे तापमान 33 ते 26 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. वाठारांत मॉन्सून सक्रिय. गोंयांत सादारणपणान ढगाळ वातावरण. मळबांत दाटतली कुपां. पावसाची हजेरी. उश्णतायेंतल्यान सुटका. बुधवारचे तापमान 33 ते 26 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगस्सो.